ऑनरेबल मिनिस्टर श्री श्रीपाद भाऊ काल आमच्याकडे ॲडमीट जाल्ले विथ मायल्ड सिम्पटम्स ऑफ गिडीनेस. तांकां सडनली सकाळी उठल्या बरोबर चक्कर आयली आणि काल आमी तांकां 5 वाजता अशें कॅज्युअलिटीन पळोवन तांकां ॲडमीट केले फॉर ऑब्जर्वेशन. आफ्टर ॲडमिशन आमी तांचे सगळे टेस्ट केले, CT स्कॅन, MRI आणि जी रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट आसले ते केले. तांचे फक्त एक प्रेशर मातशें आमकां ऑन हायर सायड मेळिल्लें. परवीचे आमी रोखडेच तांकां मागीर ट्रिटमेंट चालू केलें आनी आज तांचें प्रेशर बरें आहा. तांचो CT स्कॅन, MRI हे परफेक्टली नॉर्मल आसा आनी आज तांच्या खबरेक आमचे युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी जी पण येवन गेले तेन्ना ते तांच्या कडेन उलयले आनी वेवस्थीत कॉन्शियस बसून खूब वेळ गोश्टी केले आनी आतां ते एकदम फीट आसा. म्हणून आमी ठरयलें की तांकां आतां घरा धाडचें डिस्चार्ज करून आनी तांकां मागीर ऑब्जर्वेशनाचेर दवरपाचें फ्रॉम होम. सो सद्याच्या हेतून तांकां अशें कांयच मेजर इलनेस ना. दीस इज कॉल्ड एज अ TIA म्हणजे ट्रान्झियंट इस्केमीक अटॅक, जो वीच हॅपन्स इन दीस एज ग्रूप समटायम्स. म्हणून आमी तांकां ते ॲडमीट केले जस्ट टू रूल आवट एनी अदर कॉज फॉर दीस गिडीनेस. आतां ते सामके बरे आसात आनी ऑलरेडी डिस्चार्ज जावन आपल्या घरा गेले.